आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां जे नागरीक थंय उपस्थित आसले की हो एक्सिडंट जाला बिकॉज जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराची म्हणटात तशी लापरवाही म्हणटात तशी तांणी प्रॉपर वे दवरूंक नासलेली. दुसऱ्या सायडीन रोड ब्लॉक आसलो, स्टॉप केल्लो रोड एकच सायडीन रोड आसलो आनी इवन तो जो ड्रायव्हर आसलेलो गाडयेचो तो ड्रंक आसलेलो हेय लोकांनी आमकां सांगलें. आनी आमची तुमच्या कडेन इतलीच मागणी आसा की हे जे कुटुंबाचेर जो कितें आयज म्हणजे परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा ताका तुमी न्याय दिवपाचो. हेच्या खातीर आमी त्या दिसाय तुमकां मेळोंक येल्ले, तुमी नासले, ताका आयज हो तेचो भाव, धाकटो भाव तेचो. प्रत्येक घरात जर असं एक जायत जाल्यार काय कोणाची रस्तो तो कॉन्ट्रॅक्टर काय ताका रस्तो जाय ते मरत वयतले मरतलेच म्हणटात लोक. ते गोंयचे ना तेंचे लोक मरते खंयचे वयले खंयचे युपीचे खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर राम शिते हाडून दाखयता तेन्ना 10 जाण तरी आता एक्सपायर झाले, 10-11 जाण तर झाले. ही 15 झाली ते 15 दिसा बुकवे टू पत्रादेवी 5 जाण झाले. हायवे कॉन्ट्रॅक्टराचेर जी रजिस्टर करपाक जाय FIR म्हणून आमी सांगले, तेंच्यांनी आमकां सांगलें की 15 दीस ह्या भितर आपण प्रयत्न करता आणि त्याचेर FIR रजिस्टर करता. आमची ग्रामस्थांची मागणी आसा की जर फाल्यां सकाळी 15 दीस न्हय जर 30 दीस आयज पासून जर 30 दिसा भितर जर त्या कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टराचेर जर FIR रजिस्टर ना जाली ह्या पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर जाल्यार आमी सगळे मांद्रेवासी सगळे पेडणे तालुक्यांतले तमाम लोक रितसर परमिशन घेवन रास्ता रोको करपाची आमची सगळ्यांची तयारी आसा. आणि जे कुटुंबांनी आपापल्या कुटुंबातले जे बळी थंय त्या रस्त्या खातीर गेल्लेले आसा तांकां सगळ्यांक एक न्याय दिवपाचो आता ग्रामस्थ प्रयत्न करतले. जर हो प्रश्न 1 म्हयन्याच्या भितर सुटाव जावंक ना आणि जर त्या कंत्राटदाराचेर जर FIR रजिस्टर जावंक ना जाल्यार